सौम्य तुझ्या या मंदिरा जमल्या भेटून जगभलिता स्तुती तुझी गायतावा मी तुर्बे नादान भक्ती उर्बेन माना मोगाळ बापय तू आमचो पाट आधार तुझो विघ्ना अनवारानी राखसो लाभय सांगा तुझो सौम्या तुझ्या या मंदिरा जमल्या भेटो जगभलिता स्तुती तुझी गायतावा मी तुर्बे नादान भक्ती उर्बेन माना मोगाळ भावांनो भयणीनो देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्ता म्हणून मागता संजुदाक समर्पण केल्ल्या ह्या पुणतळाक हांगासर आयिल्ल्या तुमकां सगळ्यांक ह्या भक्तीपणाक मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. आयच्या दिसा ह्या मिसाच्या बलिदानाची तेसावां ह्या बरी आसात. देवान तांच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणाक अर्गां जावन हे अर्गां मीस भेटयतात. फिलोमेना डिसोजा किन्निगोळी, जेसन साल्डाना पवित्र कालजावाडो, साल्वादोर विल्मा डिसोजा मंगळूर, जेनिस्तीन मस्कनस परमपल्ली, नोलन निकोलो बारेटो कुलशेखर, प्रमोद लसराद आनी कुटाम उडुपी, नॅन्सी मार्टिस कारकळा, रीमा हेझल डिसोजा जल्मा दिसा संदर्भी बोळकुंजे, बेनेडिक्टा कुटिनो सांज जूदवाडो. प्रत्येक ते सावां बसोत मीस भेटयता. आयरिन डिकोस्टा किन्निगोळी, अबिगेल, रिया, विन्सी, जोसेफ वर्गीस काटीबळ्ळा. देवदीन डेविड आणि लुसी साल्डानाच्या आत्म्या बसोन मीस भेटयता. जेसन साल्डाना पवित्र कालजावाडो. देवदीन अगस्टीन आणि मेरोलोबाच्या आत्म्या बसोन मीस भेटयता. जेसन साल्डाना पवित्र कालजावाडो. देवदीन रफायल डिसिल्वा आत्म्या बसोन मीस भेटयता. प्रकाश कुरियन आणि कुटाम कारवार. देवदीन कार्मिन डिसोजाच्या आत्म्या बसोन मीस भेटयता. ॲडलिन डिसोजा खटील. देवदीन बॅप्टिस्ट आणि हिल्डा डिसोजाच्या आत्म्या बसोन मीस भेटयता. रुफिना डिसोजा मूडबिद्रे कुटुंबान देवादीन जाल्यार सर अल्मा बसोन मीस भेटयता. बेनेडिक्टा कुटिनो सांज जूदवाडो. ह्या सर्व ते सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आनी आज आमी विशेश तरान परगांवांत वावर करच्या आमच्या भावंडां खातीर आमी मागता. कुटुंबा खातीर जायतो त्याग साक्रिफीस करून त्या पयशिल्ल्या गांवांत रात दीस म्हणल्या पर्यंत घालतात आनी कश्ट जातात. त्या हर एका भावंडांक सोमयाच्या पांयां तळा आमी समर्पण करून विशेष कृपा मजत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आराधना वेळार नोवेना वेळार आमी तांचे खातीर मागता. जर तर तुमी परगांवांत रजेर हांगासर आयिल्ले आसात, तुमचे खातीर मागता आसतना आमी कुटुंबाची आमच्या कुटुंबांत जी कोण परगांवांत आसात तांचो उडास काडया. तांकां सुमयाच्या पांयां तळा आमी समर्पण करया. आमच्या पात्रोन सांदामारी देवा थंय उबारया आनी तांचे खातीर विशेष तरान ह्या नोवेनाच्या वेळार मिसाच्या वेळार आराधना वेळार मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुमया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. बेळें जायते आसा पूण वावरडी थोडेच. जेजू म्हणटा आयच्या वांजेलांत होजियाक देवान आपयल्लो ताचो शुभ अर्थ प्रगट करूंक इस्रायलीत घरांक बंदडेच्या पयलें हें घडिल्लें आनी ताका बंदडे विशांती तो सांगता पूण ताका आयकतले कोणी नातले. तशें आयच्या दिसा आमचे कडेन देव उलयता आसतना ताचें उतर आयकूंचे प्रयत्न आमी करया. येदो मुसर देवाचें उतर समा आयकनातल्या खातीर या त्या पाळनातल्या खातीर देवा कडचें आनी एकामेका कडचें बोगसाने मागया. आनी सांगता म्हणया, हांव पाती सर्पदूदार देवाक आनी तुमकां भोवा भयणीनो
म्हजो गुन्यांवचार सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट दारुणांनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बडो अपराध ह्या पसत घेवन सदां संवकार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पददार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत Krista काकूत Krista काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा धर्मदूत सांजूद थाद्य वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केलें. ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक भावार्थान मानून घेवन ताका वळखूंक फावो कर आनी अशें आख्या पृथ्वीचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुजे सोब्यांनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेतान राजोड चलयता सासनाच्या सासना. होसेया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, रायांक तांणी नेमल्यांत पूण म्हजे कुशे विरोध, फुडाऱ्यांक तांणी विंचल्यांत पूण म्हाका कळीत नासतना. आपल्या रुपान आनी बंगारान आपणा पासत तांणी मुर्ती केल्यात पूण तांच्याच नासाचें कारण त्यो जातल्यो. सामारिया तुज्या वास्त्राचो हांव तिरस्कार करतां. म्हजो राग तांचेर पेटला. आपणाकच निर्मळ करूंक आनी कितलो काळ तांकां जाय. तें वासरू इस्रायेलांतावन आयिल्लें, एक कसबी वावरड्यान तें केल्लें. तें बिलकूल देव न्ही. सामारियाच्या वासराचें कुडक्यान कुडके जातले. वारें ती वमतात देखून वादळ ती लुंडतली. कणसांतलो गोव पीठ दिना, दीत जाल्यार परकी ती ग्राशितली. एफ्राइनान आपल्या पातकांच्या प्रायदिता खातीर वेदी वयर वेदी बांदल्यो पूण त्यो वेदीस एक पातक जावंक पावल्यो. म्हज्या धर्मशास्त्रांतले कितलेय कायदे हांव तांकां बरोवन दीन जाल्यारय आपणाक ते परके म्हणून एफ्राईम लेखतलो. बलिदानां तीं भेटयतात आनी मांस तीं खातात पूण सर्वेस्पराक तीं बलिदानां मानवानात. तो तांच्या अपराधाचो उगडास करतलो आनी तांच्या पातकांक केस्त लायतलो. तीं परतून इजिप्ताक वेतलीं. देवाचें उतार हें. देवाचे वडपकार. इस्रायेलाच्या भुरग्यानो सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. इस्रायेलाच्या भुरग्यानो सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. आमचो देव सरकार आसा आनी ताका जायते सगळे तो करता. पूण आणबावरत्याची बोंबी रुप्या भांगाराची मनशाच्या हातांनी घडलेली ती. इस्रायेलाच्या भुरग्यानो सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा.
इस्रायेलाच्या भुरग्यानो सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा, तोच तुमचो आदार आनी तुमचें डाळ. आरोनाच्या भुरग्यानो सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा, तोच तुमचो आदार आनी तुमचें डाळ. इस्रायेलाच्या भुरग्यानो सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. इस्रायेलाच्या भुरग्यानो सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा. हालेलुया गावया सोम्याक सिया, ताच्या पवित्र नावा ओगळी कोसार्या. हालेलुया गावया सोम्याक सिया, ताच्या पवित्र नावा ओगळी कोसार्या. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. समातेवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू आनी ताचे शिस भायर सरतना थोडे जण देंवचार लागले. एका मोन्याक ताचे सरचीन हाडून आयले. देंवचाराक ताणें धांवडायतास मोनो उलोवंक लागलो. लोक वीज जावन म्हणालो, इस्रायलांत असलें केन्नाय आमकां पळोवंक मेळिल्लें ना. पूण फारिजेव म्हणूंक लागले, देंवचाराच्या मुखेल्याच्या बळान तो देंवचार धांवडायता. अशें जेजू जुदेवांच्या सिनागोगांनी शिकयत, देवाच्या राजाची बरी खबर पासारीत आनी हर एक तरांची पिडा शिडा गूण करीत शहरांनी आनी हळ्यांनी भोंवतालो. लोकांचे जमे पळोवन ताचें काळीज खनवाळायेन भरलें, कित्याक गोवळीनांतल्या बोकऱ्यां बरी ते घुस्पडन आसले. देखून जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, पिकावळ यथेश्ट आसा पूण वावरडी थोडेच. देखून पिकाच्या धन्या लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावरडी धाडच्याक मागा. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. पिकावळ यथेश्ट आसा पूण वावरडी थोडेच. जेजू लोकाचेर बिरमोत पावोवन गोवळीनांतल्या बोकऱ्यां बरी ते जावन आसले. देखून ताच्या काळजांत ही बोगणां येतात. आज त्या खातीर ह्या पिकावळींत ताणें पीक लुवोवंक जण धाडच्याक मागया म्हणटा जेजू. आनी आयच्या दिसा आमी दैवीक आपोवण्या विशयांत थोड्यो संगती नियाळ करया. कित्याक आतांच्या काळार आमकां देव आपोवणी उणी जाल्यांत आनी भविश्या थोड्या वर्सांनी एका फिरगजेक एक याजाक मेळचो एक कश्ट जातलो. उडपींत येदोळूच तशें जालां, गुलबर्गांत तशें आसा आनी तशेंच शिवमोगांत तशें आसा. जायते पाद्र्या थंयसर नात. लोक चड आसा, फिरगोजो चड आसात, पूण पाद्र्या उणे आसात. तशेंच सिस्टरांय तशेंच दिसान दीस आपोवणी उणी जावन येतात. ह्या खातीर ह्या विशयांत आमी गुंडायेन इल्लोसो नियाळ करचो चड गरजेचें. आमच्या कुटुंबांनी देव आपोवणी चडच्याक आमी मागचें गरजेचें जावन आसा. एक उदाहरण तुमकां सांगता. थोड्या वर्सां आदीं एका फिरगजेंत हांव आसलो, सुमार 20-25 वर्सां आदीं. आनी ते दाळा घरा भेटेक वेतालो आनी वेता आसतना एका घरा आनी त्या घरांत 2 जाण चेरके आसले. ते एकलो सादारण
ಒಂದನೇ ಎರಡನೇದಲ್ಲೋ आनी एकलो 5वी 6वेंत तेंगे आसलो ते क्रिकेट खेळटाले क्रिकेट खेळटना हांवें तांचे ओट्टू वयचें क्रिकेट खेळोंक आनी तो धाकटो हट्टी आनी रागिश्ट ताचे कडेन जाय जाय म्हण ताका तूक लावचे खातीर क्रिकेट खेळटना रॉंग खेळचें हांवें देखून तो बॅट काडून मारूंकूच येतालो ताच्यात तो पूण पाद्र्या म्हणलें अभिमान आसा मोग आसा ताका जाल्यार त्या खेळटना राग येतालो आनी तो शिकलो आनी शिकोवन कंप्युटर इंजिनियर जालो कंप्युटर इंजिनियर जावन भायल्या गांवाक गेलो भायल्या गांवाक आयर्लंडाक पावलो आनी आयर्लंडांत सुमार वर्सां ताणें काम केली सुमार वर्सां काम केल्यार ताका सुमार 3+ या लागीं 4 लाख म्हणसर सांबाळ ताका मेळटालो आनी भोवशा बरी जिणी जिवण आसलो आनी पोर हांव तांच्या घरा अवचित भेटेक गेल्लो भेटेक गेल्ले कडेन ताची आवय म्हणाली आमचो चरको हें काम सोडलां फादर ताणें म्हणून हांवें सांगलें इतलें बरें काम कित्याक सोडलां गे म्हणून आनी ती म्हणाली म्हजें मागणें देवान आयकलें त्या खातीर ताणें काम सोडलें कितें तुजें मागणें विचारलें एकलो म्हणी याजाक जाय जे म्हणून म्हजी खुशी आसली मोन आसलें त्या खातीर ताणें ताचें 3 लाखांचें 4 लाखांचें सांबाळाचें काम सोडून आयरीश डॉमिनिकन सोसायटींत रिगलो आतां नोविशिएटींत आसा ताका म्हयन्याक 1 फावटी मात्र फोन करूं एक उदाहरण 3-4 लाखांचें काम सोडून सुमार वर्सां काम केल्लीं ताणें ताका आतां 30-32 वर्सां प्राय जायत तो तें पुरा सोडून डॉमिनिकन मेळांत रिगलो आतां नॉविस तो जावन आसा एक उदाहरण दुसरें एक उदाहरण एक चली BSc B.Ed केल्ली खंयच्या इस्कॉलांत शिकोवन आसली आनी शिकोवन आसलेक भोवशा देवा पळयता म्हण बगलें देवा पळयता जाल्यार तर खंयच्या म्हणी एका मेळांत भरती जावचें बरें न्ही तुवें म्हूण सांगलें ताका ती म्हणाली मेळाक भरती जाल्यार खालें जाता म्हूण गोत्तू ना म्हाका तांच्या एका हायस्कुलांत हांव सिस्टर जाल्या उपरांत म्हाका शिकोवंक घालूंक पुरो हांवें शिकयचें जाल्यार सिस्टर जायचे गी म्हणलें सवाल ती विचार लागली आनी उपरांत तिका सिस्टर जावचें इतलें मन आसलें तिणें ती हायस्कुलाची या तसल्या व्हडल्या कॉंग्रिगेशनाक वचोंक ना ती खंयचें एक ल्हानशें कॉंग्रिगेशन काण घेवन तांकां हायस्कूल येनात इस्कॉला येनात तसल्या एका कॉंग्रिगेशनांत सिस्टर जावन भरती जाली हें दुसरें उदाहरण हांवें तुमकां दिवचें आज मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू सांगता पिकावळ यथेश्ट आसा पूण वावरडी थोडेच एक घडीभर तुमकां नियाळ करूंक चिंतूंक अवकाश कर दिता मावनपणी आमी थोडो नियाळ करया म्हज्या घरांत कोणी एक याजक आसा गी कोणी एक धार्मीक भयण आसा गी या म्हज्या लागशिल्ल्या कुटुंबांत म्हज्या बापल्याच्या भुरग्यांक या म्हज्या मावशेच्या आखयच्या त्या भुरग्यां पैकी कोणी एकलो याजक कोणी एकली धार्मीक भयण आसा गी तें चिंतूंक एक घडीभर तुमकां हांव अवकाश दितां भोवशा येदोळूच तुमची तकली तुमच्या कुटुंबा भोंवतणी कुटुंबाच्या लागशिल्ल्या खर गेली आनी थंयसर याजक आसले तुमकां मेळ्ळे थंयसर सिस्टरां आसलीं तुमकां मेळ्ळीं थंयसर कोण देवाचे लागशिल्ल्यान फाटलाव करता तांची पट्टीत तुमच्या मोतींत गेली आनी थोड्यांच्या मोतींत वय आमच्या कुटुंबांत कोणी याजक ना आमच्या कुटुंबांत कोणी सिस्टर ना न्ही गी म्हणलें एक बेजाराचे चिंता पी थोड्यांच्या मोतींत रिगलें आज मोगाच्या भाव भयणीनो
आज जेजूची उतरां आमच्या जिणेंत खरी जायचंय. उडपींत कालच एकलो एका फादराबाचें मोर्न या ताचें मोर्न जालें, तो पोर सरलो आनी फादर वलेरियन मेंडोन्सा आनी उडपींत याजाक मस्तुणे आसात. एकेका फिरगेजेक एक याजाक येना आनी त्या खातीर रिटायर्ड जाल्ल्या याजकांक ते परत फिरगेजेंत वावर करच्या खातीर बेसाहेब तांकां चान्स दिता. कित्याक म्हळ्यार तांकां पाद्रे आबनात. गुलबर्गा तुमी गेल्यात जाल्यार थंय तशेंच, थंय याजक नात जाय पुरते. ह्या स्टेशन्स मस्त आसात पूण याजक नात. एके कडेन दोग तेग याजक रावतात, ते 10, 12, 13 या 15, 25 हळ्ळ्यो ते वचून मीस सांगतात. एकेका दिसाक 2-2 मिसां 2-2 हळ्ळ्यांक ते येतात एक किलो पाद्र्याब. तितल्या कश्टांचे ते ताचें जिवीत जावन आसा. आज ह्या जका विशांत धार्मीक वयन्या विशांत हांव उलयता आसतना तांचें जिवीत एक फुलांचो एक गादी न्हय, बगार कांट्यांची एक गादी जावन आसा. देखून तुमकां सांगता, सुलाबायेन याजक जावचें ना. या सुलाब याजक जाल्यार बरे पयशे करियेत, बरें करन जिवीत जियेत म्हणलें. जर तर खाण घेवन तुमच्या भुरग्यांक धाडटात जाल्यार धाडी नाकात. ताचे बदलेक ताचे कडेन सांगा, खांट्या खुंट्याची वाट तुवें चलोवंक आसा आनी तुजी गदडी जावन आसा न्हय फुलांची, बगार खांट्या खुंट्यांची ती जावन आसा. त्या खातीर त्या कश्टांनी तुका वचोंक जेजूचो पाटलाव करूंक मोन आसा जाल्यार वचता. आनी तेच पयलें उदाहरण तुमकां दिल्लें. ताची आवय तेंच मागताली, हर एका दिसा मागताली, ताका याजक जावंक सांगताली पूण तो याजक जावंक ना. ताचें काम सोदून तो गेलो आनी निमाणें देवान ताच्या आवयचें मागणें आयकलें आनी ताचें 3 लाखांचें 4 लाखांचें म्हयन्याक तें काम सोडून तो याजक जावंक गेलो. ती जावन आसा याजकी जिवीत. तें जावन आसा स्व अर्पण एका मनशान करचें. आज आमी होजिया प्रवादीक पळयलें. होजिया प्रवादी काळजान बहुत सुमोवाळा येसो देवाचो मोग लोकांक शिकोवचे खातीर तो आयिल्लो. आनी तो जाल्यार आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकत हांव, तो लोकां कडेन इल्लेशे कठीणायेन उलयता. एफ्रेमा, तूं तुज्या त्या जाग्यार बलिदाना वयर बलिदानां भेटयताय आनी बलियो सोडोवच्या खातीर आल्तारी तुवें बांदल्याय, टेंपलां तुवें बांदल्याय आनी तुज्या देवाक ना करन तूं मुखार गेलाय. आनी त्या खातीर परत तूं इजिप्ताक बेतेलें. इजिप्त म्हळ्यार खंय? इजिप्त म्हळ्यार बंदोडेचो गांव. आनी हांगा होजिया प्रवादीन म्हणलें, बाबिलोनाची त्या गांवाक तुमकां बंदडेक व्हरतले म्हणलें ताणें पयलेंत सांगून दिल्लें. आनी तें सांगच्या खातीर होजियाक देवान विंचुल्लो. आनी होजिया म्हणटा म्हाका कश्ट जातात जाल्यार देवान म्हाका सांगलां, त्या खातीर हांव म्हजें तेंच देवान म्हाका आपयलें खंयच्या खातीर त्या कामाक हांव वेतलो. आनी तशेंच दुसरे प्रवादीक आमी पळयल्यार तेय तशेंच दुसऱ्या रितीनी तांकां देव आपयता. जेरेमियाक आपयता, तो म्हणटा म्हाका उलोवंक कळना, गाग येता म्हाका उलयता आसतना, देखून म्हाका जायना तुवें धाडले कडेन वचोंक. पूण देव म्हणटा तुका एक खाश्याची वणोंद हांव करता आनी तूं गट एक फातरा बरी जातलोय. तुका त्या नमनेन हांव लोकां मुखार धाडटां. देखून तुवें कांय भियोवची ना, तुजे सांगता हांव येतां. मोइजेक ताणें फाराव्या सरसीन धाडल्लें लोकांक सोडोवच्या खातीर. आनी मोइजेक धाडलें जाल्यार मोइजे म्हणटा म्हाका वचोंक जायना, म्हाका उलोवंक कळना आनी त्या खातीर हांव तुवें धाडले कडेन वचोंक तयार ना. देव म्हणटा भियेनाका, आरोनाक तुजे सांगता हांव धाडटां. आरोनाक उलोवंक आरोन जाना, त्या खातीर तुज्या जाग्यार तो उलयतलो.
पूण तुवें वच जायच आनी वचून म्हज्या लोकांक इजिप्ताच्या बंदडींतल्यान तुवें सोडोवन हाडी जाय. तें जावन आसलें मोइजेक दिल्लें काम. मोइजे वेता आनी तशेंच हेर प्रवादी आनी इजाया प्रवादीक देव आपयता आनी ताका दर्शनांत देव मेळटा आनी त्या दर्शनांत तो पळयता देव इतलो बरो देव आनी इतलो उन्नत देव आनी ते आंज थंयसर गायन करतात सदैव जावं देव म्हणून. आनी ते दाळा इजायाक ताच्यांत उणें पोवन मोती घेता आनी तो सांगता देवा हांव फावो न्ही, हांव अनितळ वोंटांचो मनीस, देखून म्हाका जायना तुवें धाडिल्ले कडेन वचोंक. पूण त्या वेळार एक आंज बडवो थंयसर आसलेल्या एक इंगळो व्हरता आनी ताच्या जिबेक ताच्या वोंटाक लायता आनी त्या दाळा देव विचारता कोणाक हांव धाडूं. त्या दाळा म्हणटा इजाया प्रवादी म्हाका धाड, हांव तयार आसां. आज मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचे पैकी कितल्या जाणांक तांच्या भुरग्यांक एक याजक जावंक एक धार्मीक बहीण जावंक धाडूंक तयार आसात. भोवशा मस्तुणी, कित्याक म्हळ्यार एक घरांत आसचें एकच भुरगें या चड्ड म्हळ्यार दोगां भुरगीं. आनी जर तर ती भुरगीं वेतीत जाल्यार एक याजक जावंक एक धार्मीक बहीण जावंक आमकां म्हाताऱ्या प्रायर कोणी नात. पूण आतांची नीज परिस्थिती पळयल्यार आमच्या घरांनी भेट दिल्यार जाल्यार व्हडलें घर आनी व्हडल्या घरांत दोगां प्रायस्त मनशां, आवय आनी बापूय. भुरगीं खंय आसात कॅनडा आनी खंय आसात अमेरिका, मागीर खंय ऑस्ट्रेलिया. तांकां हांगासर कोणूच नात. दोगां म्हातारीं तांचे दीस सारना आसात. तांकां जाय तितले पयशे येतात, पयशांची कोणाक गरज आसा, पूण तांकां तांच्या सांगाता रावोंक तांचीं भुरगीं नात जाल्यात. पूण आमच्याच फिरगेजेंत हांगासर पक्षी केरे एक म्हातारी आवय आसा आनी तिच्या पुतां पैकी दोग जाण पाद्र्याब आसात आनी एकलो पाद्र्याब येसविडीचो. एक वर्स जावन तांच्या घरा आसा. कित्याक आवयक पळोवंक कोणूच ना. त्या खातीर आवयक पळोवच्या कामा खातीर ताच्या वडिलांची परवणगी घेवन तो येवन घरा रावला एका वर्साक. आनी ताचे उपरांत वोशा तो येतलो आनी ताचो भाव कांय घरा येवन रावंक पुरो. तर याजक जाल्ल्यांत धार्मीक बहीण जाल्ल्यांत कितेंच आवय बापायक उणें पडचें कांय ना. तुजो पूत जर तर कॅनडांत आसा जाल्यार ताचें काम सोडून एक वर्साक येवन राव म्हळ्यार ताका रावंक फुरसत ना. पूण पाद्र्याबाक ताच्या मेळाच्या वडिलां कडेन विचारन एक वर्स आवयची ती सेवा करूंक ताका जाता. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, तुमचे कडेन सांगचें रिक्वेस्ट करचें एकच, रोजी पिक्चर एक याजका विशांत धार्मीक भयणी विशांत हांव दिना. कश्टांचें जिवीत तांचें फिरगजेंत जाल्यार कश्टांचें. थोडे पटी तोंडाक आयिल्ले परी याजकाक उलोवचें आमी आयकलां जाल्यार याजक सोंसून व्हरता. कित्याक ताणें थंयसर ताची जिणी त्या खातीर अर्पिल्या आनी अर्पिल्ल्या खातीर ताणें ताचें अर्पण ताणें फावो ते परी तें सोलोवंक आसा. त्या खातीर आज मोगाच्या भाव भयणीनो, जें कितें जेजून सांगलां, पिकावळी यथेश्ट आसा पूण वावरडे तडेस. देखून मागा तुमी वावरड्याच्या धनया लागीं, पिकाच्या धनया लागीं ताणें धाडच्याक वावरड्यांक आपल्या शेतांत. देखून आवयानो, तुमचे कडेन एक मागणें, तुमच्या भुरग्यां पैकी एकलो या एकलेपणी धार्मीक जिणेक वचोन दी म्हूण मागा. भुरग्यां कडेन विचारल्यार तुवें कितें जावचें रे, व्हड जाल्या उपरांत डॉक्टर जाता, मागीर कितें जाता रे इंजिनियर जाता, मागीर कितें जाता रे सायंटिस्ट जाता. ही मात्र येतात आनी थोडी मात्र पाद्र्याब जाता. हांव पयलें आसल्या फिरगजेंत एक धाकटो भुरगो आसा, तो आतां वंदनेक पावला.
तो जल्म न्हू ताका वॉल लायल्या उपरांत ताका सांगचें आसलें आबा तुवें एक पाद्र्या जाय म्हाका आबा म्हण आपोवचें ताणें बेसोन दी आबा म्हणचें हांवें ताकाय आबा म्हण आपोवचें आनी ताका चेडे सांगचें एक पाद्र्या जाय तुवें आतां विचारल्यार वचून सट्ट करून विचारलें जाल्यार तुवें काल जावचें हांव पाद्राब जाता आबान सांगलां म्हाका हांव पाद्राब जाता मम्मी सांगता म्हाका हांव पाद्राब जाता आनी त्या रितीन वाडलो एक भुरगो खंडीत जावन याजक जावं पुरो म्हणली म्हजी एक पातयेनी कित्याक म्हळ्यार आवयच्या बापायच्या मार्गदर्शना जर तर एक भुरग्याक ते एक मार्गदर्शन मेळ्ळां जाल्यार तो खंडीत जावन एक याजक जातलो त्या खातीर मोगाच्या बाबा आनी भयणी तुज्या घरांत येदो मुसर कोणी याजक जावंक ना या धर्म जावंक ना जाल्यार हो तुमकां हाय टायम तुमच्या भुरग्यां पैकी एकल्याकपणी परगांवांत रावा तुमी खंयी रावा खंयी शिका कांय जायना परगांवांत आसोनी याजक जावयेत म्हणून त्या पयल्या उदाहरणांत तुमी आयकलां आनी शिकिल्ल्या खातीर शिकिल्ल्यांनी मात्र सिस्टर जायचे जाल्यार खाली शिकोवंक इस्कॉल शिकोवंक सिस्टरांची गरज ना एक कोणी ले टिचरींनी शिकोवयेत पूण एक सिस्टर जाल्या उपरांत एक याजक जाल्या उपरांत एक मिशनरी काम करूंक लोकांची सेवा करूंक लागशिल्ल्यान तांच्या सांगात तांकां सांगात दिवंक जाय त्या दाळा मात्र तें वोकेशन तें दैवीक आपोवणें तें देवान आमकां सांगलें बरी जातलें त्या खातीर तूं तयार आसाय गी तुज्या भुरग्याक त्या अभ्यासाक धाडूंक सर्व समचे मोगाळ बापा काणी जावन तुका दिता म्हणून तुगे दयाळ बापा घालतो तांचे तुझे बेसा कितेंच ना आमचे ह्या संवसारांत आसा जर कितें तुवें दिलें भेटयता आमकां ह्या बलिदानां तुवें दिल्ल्या सगळ्या देण्या सवें सर्व समचे मोगाळ बापा काणी जावन तुका दिता म्हणून तुगे दयाळ बापा घालतो तांचे तुझे बेसा मोगाळ भाव भयणीनो हें आमचें बलिदान सर्पदुदरा देवपाक मानता तसलें जावन मागात सरेस्परा भगवंत धर्मदुता सांजुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सोडवण परगटूंक संतोशान आपलो जीव करचिलो आनी रगत वारयलें तीच सोडवून आमकां आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता त्या आमच्या सोडणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बोळ दी क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवें आसो तुमचे सवें आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेश्वरा दैव पारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया वर्षे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदुदराणी सासनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय आमी तुका दिन वासोंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तुजे पवित्र सभा पवित्रायची खुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकोवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांचे
बुन्यादीचेर थीर आनी घट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबरां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. Ovi, दरबारांचो सर्वेस पोरतो. सर्गाणी संसार भरला तुझ्या वैभवा, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्रकार म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेया आनी खया, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेया आनी हांतलें पियेया, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचें मुखसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस मनशां बसत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करा. भावार्थाचो गोड परगटुया. सोमी जेजू मेरो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रिथमेचे सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा, पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जीवनपणाचो बरोबर सदरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपसान तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कामुरये देवाच्या माये सांगता, बगेवन झुजे ती सोपती, बगेवन दमदत आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांजूद देवा बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. आनी तांच्या खातीर तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सरस्वरा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवकासाय आमकां दी सर्गींचे बागान आमच्या सुडंदरा जेजू क्रिस्तचें येणें बरोवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार खाकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटाय कित्यार अस्वटके पदवेनी महिमा तुजे ससनाच्या ससनाक समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येतान राजोड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवय आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सर सुभागी सुम्या पूण तुज्या उदारान म्हाका भलायकी मेळटली जेजू तुये काळजा तुये बिडार करू तुये तुझे समोर आयला तुका राखून रावला लागिये तू वेगिये लागिये तू वेगिये तू जावन आसाय उजवा काळो पयस जावन मरणा काळोख निरा आमा जिवला बोस उजवाड पाकय जिवीत लाभ सर्गी निवासा पाव उजवाड पाकय जिवीत लाभ सर्गी निवासा पाव जेजू तुये काळजा तुये बिडार करू तुझे समोर तुका राखून रावल्या लागिये तू वेगिये लागिये तू वेगिये प्रार्थुया भोव मोगाळ बापा भाग्यवंत जुत्ता देवाच्या जैतवंत मोरणा बसोत ह्या नव्यानाच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला तातूंत घेतल्या तुज्या पुताच्या महिमेंत कुडी रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बरं आनी ताचे वशेन मरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां धीर करून दवर हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन समेस्त आमी बसया मोगाचें परत एक पोटी सांजूद ता देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पुणशेताक तुमकां मोगाचो स्वागत म्हणटा
एका मंगळारा हांगासर सकाळीं 7:45 वरार मुरयेमायचो तेर्स 8 वरार मीस 9 सॅक्रामेंताचें आराधन आसतलें. उपरांत 10 वरार कुमसारां सवाय 10 वरार मुरयेमायचो तेर्स 10:30 वरार मीस 9 आनी सॅक्रामेंताचें आराधन उपरांत आयिल्ल्या सर भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था हांगासर आसा. स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत. सीडी गरजेक पडचे बूक स्टॉलान आसात. डिवायन मेडिसीन गांठी दुखी गॅस्ट्रीक भुरग्या पिडेक संबंदी वखदां ऑफिसांत तुमकां मेळटात. ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडयेत. कोणायकी मिसांत सावन दिवंक आसा जाल्यार फिरगजीच्या दफ्तरांत तुमी दिवची. कावन्सिलींग तशेंच इतर समस्यांक सूक्त मार्गदर्शन गरज आसा जाल्यार हप्त्या मदें विशेश जावन आनी तशेंच आयच्या दिसा आमकां हांगासर मेळोवंक अवकाश आसा. पूण शेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. कोणायकी फूल वा फुलाची फाकळी दिवंक मोन आसा जाल्यार फिरगजीच्या दफ्तरांत तुमी दिवचें. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. सगळें स्पॉन्सर जाय नंतर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी जल्मा दीस काजारां जुबल्यो कुमगार असलीं बरीं कामां बरीं कार्यां आसतना ह्या पोंतळाचो उगडास दवरा. त्या लेखार जेवणाक आदार दिया. सर भक्तिकां हांगासर आयिल्लीं जेवण सेवता आसतना खंडीत तुमचे खातीर मागतलीं आनी आमी विशेश जावन तुमचे खातीर मागतले. हांव यात्रेक आमचें फिरगज पत्र तशेंच ह्या पूण शेताचें पत्र जावन आसा. मुकलो अंको सप्टेंबर मोंते साहेबांच्या फेस्ता वेळार फायज करूंक आमी चिंतलां. तेदगून ह्या पत्राक कोणायकी जायरातां दिवंक मोन आसा जाल्यार आमच्या फिरगजीच्या दफ्तरांत दिवंक आपोवणें आसा. हें पत्र आमचें पूण शेताचें. तेदगून हें पत्र मुखार वचोंक आसा. तेदगून तुमचो सहकार आमी आशेता. तशेंच हांगासर वार्शीक परब ऑक्टोबराच्या 20 आनी 8 तारखेर चलता आनी ताच्या पयलें हांगासर एका वर्सा सामुहीक काजारां आसात. तेदगून आमी गेले त्या आयतारा चलिल्ल्या गोवळीक परिशदेच्या जमते वेळार ह्या वर्सा ही सामुहीक काजारां हांगासर आसा करूंक निर्धार केला. तेदगून तुमकां कोणायकी तशें तुमच्या कोणायकी लग्न जावंक हांगासर ह्या सामुहीक काजारा वेळा मोन आसा जाल्यार तुमची एप्लिकेशनां वा आनी कितें दिवंक आसा दफ्तराक दिवचें. आज हांगासर BP शुगर टेस्ट करूंक केम्ब्राल पंचायत हांगासर आयिल्ल्यान मिनी वॉलांत ती आसात. मिसा नंतर ताचो फायदो तुमी जोडयेत. तशेंच पोरायतर आमी हांगासर वन महोत्सव आचरण केलें. त्या बाबतींत आडल्लीं थोडीं झाडां भायर सांजूदाच्या ग्रोट लागीं आसात. कोणायकी ही झाडां जायचे जाल्यार बरीं झाडां थोडीं आसात तुमी व्हरून वशयेत. आयचे दिसा जेवणाक कुमो केल्लीं दान दिल्लीं हांव नांवां वाचून सांगता. तुमी मुखार येवचें. आयचो प्रधान याजक मानादी बाबलियो तांचे धांवन ही मानाची वात घेजय म्हूण तुमच्या लागीं उपकार मागता. ब्रिजी डिसोजा लानफूल वाडो, ऑस्विन डिसोजा कैयार, ग्लेन जॉन्सन डिसोजा एरमाळ, फातिमा क्रास्ता बर्थडे संदर्भी किन्निगोळी, एलिझा लोबो मूडबेळ्ळे, नवीन मॉरस किन्निगोळी, पुनरूर इंजिनियरिंग वर्क्स एसगोडी, कामिल एंड्रे डिसोजा आपणाच्या जल्मा दिसा संदर्भी किन्निगोळी. आयच्या दिसाचे ऑर्न तांणी दान दिलां. तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तांचो उपकार आटयता. देवाची आशिर्वादां तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर मागता. आज आमकां जेवण तयार करूंक कुमो केलां लानफूल वाडो. लानफूल वाड्याची गुरकार्ण प्रतिनिधी आनी वाड्याकारांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तांच्या बऱ्या मनाक तांचो उपकार आमी आटयता. सर आमी देमी घालया. सांजूद देवाच्या नवेन आमी चलोवन वरया. गीत आमी गावया. पात्रोन सांजता देवा आमचे पासत विनंती कर. पात्रोन सांजता देवा आमचे पासत विनंती कर. पात्रोन सांजता देवा आमचे पासत विनंती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भावा भयणीनो सर्गीचो आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता बघेवन झुजतात देव सर्गराजान जेजूच्या जिवानपणाच्या महिमेंत आसून आमचे बसोर विनंती करता. सांजूद देवान एर सांत भक्त प्रत्येक जाण मोरी आमचे सर्गेचे माय
आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपात आमी सांगता मागया. सुमया जेजू क्रिस्ता, तू आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव, तुका आमी आमचे हे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदूत जोदता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टा दिसा आमी उगडास करता. बगेवता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. ये जेजू मनशाच्या कुटुंबातय तुवें दाखोवच्या अपरमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता. तुज्या कुर्साच्या मोरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा बापाक निरंतरी वगळाप लाभता आनी सुमेस्त मनीस देवाक मानवतात. जेजू आमच्या भावार्था उदेशी तूं आतां खरोच आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता. तुज्या पवित्र आत्म्यावरी आमचे थंय देवाचो आनी पेल्याचो खरो मोग वाडय. आतां आमी बागेवन जोदतात देवाच्या विनवणेन तुजे मारी पादोबाच्यो गरजो आनी आत्रेक तुज्या दैवीक कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता. ये जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमचे पातयेनी आमी तुजे थंय दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी वगळाप सदां सर्वदा आमेन. सांजूदतात देवाक मागणे. या संवसारी जेजूचो सैरो आनी धर्मद जावन आसलेल्या बगेव जोदतात देवा, या आमच्या मागण्याक तूं आमचे सोवे मेळ. जेजू सोडवणदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय. ताच्या सोडवणेची सुवार्ता तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गाजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मोरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय. आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बरीच कश्ट अडचणींनी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्याचो तूं केरी शरोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरवसून ही म्हजी गरज आडनाव तुज्या पूर्ण शेता पातयेनीन आयलां. सुमेस्त आमी बसया. सभाजनांनी मोगाच्या हांगासर तेसावां मागणी दांडिल्ल्यान हांव आतां वाचून सांगतना जर तर तुमची तेसावां मागणी आसा तुमी मागा. आनी जर तर तेसावां मागणी तुमच्या खालसा मनान घेवन ह्या पूर्ण शेताक तुमी आज हांगासर आयल्या जाल्यार ह्या घडी आमच्या पात्रोन सांता मारिपात सर्गीच्या बापात ही सर मागणी तेसावां उबारा आनी तुमी मागा मोगाचें न्हू. 20 आनी 2 जाणांक बरी भलायकी फावो जावच्या खातीर मागोवंक, एकल्याक आंगार पडले कोरोज गूण जावचे खातीर, 14 जाणांक आतापायची गांठी दूख गूण जावचे खातीर, 8 जाणांक परगांवाची विजा फावो जावचे खातीर, 12 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो जावचे खातीर, 13 जाणांचे क्रियाटीन नॉर्मल जावचे खातीर, 2 जाणांचो बावळो दूख गूण जावचे खातीर, एका घरांत जीव दाळी येवचे रावचे खातीर, एकल्याक सर एका कुटुंबाची सर योजना पंथा पावचे खातीर, 14 जाणां कुटुंबांत शांती समाधान राज जावचे खातीर, एकल्याक काळजांत जावची कावजेनी बे पयस जावचे खातीर, 2 जाणां कामांत भद्रती मेळचे खातीर, 15 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम फावो जावचे खातीर, 2 चिंतल्लें काम बऱ्या तरान जारी जावचे खातीर, एकल्याच्या काजाराचें कार्य कांयच अडकळ नासतना जावचे खातीर, एकल्याक पोलंडाची वर्क परमीट विजा फावो जावचे खातीर, एकल्याचें क्रिस्त आसलें गूण जावचे खातीर, 5 जाणांक डेंग्यू संपूर्ण गूण जावचे खातीर, एकल्याच्या घराचें काम कसलीच अडकळ आनी अर्थीक परिस्थिती हे नासतना बऱ्यान जावचे खातीर, 2 स्कीन एलर्जी गूण जावचे खातीर, एकल्याक कॅनडा वचूंक विजा फावो जावचे खातीर, 4 हट आनी राग पयस जावचे खातीर, एकल्याची आरीची पिडा गूण जावन सुडका मेळचे खातीर, तेगांनी दिल्ले पयशे पाटी मेळचे खातीर, 100 जाणांक आमाल पिवून येता सुडका मेळचे खातीर, एका काजारी जोड्या भुरग्याचें तेणें फावो जावचे खातीर, एकल्याक प्रोस्टेट कॅन्सर आनी विविध कॅन्सर पिडेंत वळवळतल्यांक गूण जावचे खातीर, आनी 20 आनी 100 जाणांक तांच्या प्रत्येक तेसावां खातीर मागोवंक विचारलां. ही सर्व तेसावां मागणी सुमयेच्या पांयान तळा आमच्या पात्रोन सांता मारिपा समर्पण करतना आमच्या गरजां खातीर ह्या घडी आमी मागया मोगाचें न्हू. अर्दान तुका सुमयान जेजू, अर्गान तुका होगलाब तुका सुमयान जेजू, होगलाब तुका सुमयान नामान तुका सुमयान जेजू, नामान तुका सुमयान महिमा तुका सुमयान जेजू, महिमा तुका सुमयान स्तुति तुका सुमयान जेजू, स्तुति तुका सुमयान अर्दान तुका सुमयान जेजू, अर्दान तुका सुमयान हालेलुया 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 मोगळां जेजू आज
बवर्तान पातेनी बाउंड हांगासर आयल्या तांच्या काळजा मनाची त्या सवा आज आमच्या पात्रोन सांता मारी बा तुझ्या पांयंतळ उभार नसात सुमिया तांचे तुझे दयाळेचे दिश घाल काकुलतीचे दिश घाल या भावा बहिणीक तांच्या गरजांनी पाव तांचे मान तांणी मागिल्ले तांच्या अत्रेक तांचे बागय जे कितें तांच्या दिसपत्या जिवितांत तांकां गरज आसा तांकां तूं लाभय आनी त्या मारी पा तूं खरो सोडवणदार तांच्या जिवितांत तूं आसाय म्हणलें तांकां बगूंक फावो कर सकड पिडे शिडेंतले तांकां सुडका दी बरी भलायकी दी मोतीक समाधान संतोष दी सदांच तांच्या सांगाता तूं राव तांचे दिसपत्या जिविताचे वचे कश्ट तूं हाळू कर आनी तांच्या जिवितांत तांकां सावकासाक तूं लाभय आनी अशें तूं तांचे जिवीत दिसपतें सोलोन व्हर आमी तुजे लागीं आमच्या पात्रोन सांगता सांस जूद ताद्देवा मारी पात हे उपकार आमी मागचे ह्या कुटुंबाच्या ह्या भावा भयणीक तूं लाभय म्हूण आमी तुजे कडेन मागता. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 म्हज्या मोतीर काळो काडन म्हजो भावात दंडळोंक पेसारच्या म्हज्या आत्मेच्या वैरी तूं तुज्या अपोस्तली पदवेन पयस धांवडय ये वर्त्या सांता म्हज्या काळजाचे गुंडायेतावन हांव तुका उलो मारता आशा सांडल्यान बरोवसो दिवचे केरी देणे तुका देवान दिला म्हजे जिणयेचे कांटे गुंटे म्हज्या काळजाची गोरसाण हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ माई पासी नांवा तेगी तूं म्हाका मोगान आदर्सून सुदारसून व्हर हांवें व्हडा पातेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी अशें आमच्या सुमिया जेजूचे महिमेवन नांव तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमीन. मोगाचेनो आमच्या पात्रोन सांता मारी पा तुमच्या जिवितान खंडीत जायतें बरेंपण लाभलां लाभता मोगाचेनो कित्याक आमचो पात्रोन सांत असाध्य आसलें साध्य करचो सांत म्हणून आमी जाणा आसा त्या देखून पात्रोन सांता मारी पार लाभल्या सकट बऱ्यापणा खातीर ह्या घडी आमी अर्गां दिवया उपकार आठोवया देवाचोय उपकार आमी विशेष तरान आठोवया कित्याक देवान आमच्या पात्रोन सांताच्या मजतीन आमकां बरें करचें म्हणलें वळखून देवाचो उपकार आठोवन अर्गां दिवया. सभा जणांनी तांचे अर्गां उलय दिल्यात हांव वाचून सांगतना तुमच्या जिवितांत जाल्ल्या बरेपणा खातीर तुमी अर्गां पाठोवया. चौगा जाणांक परगांवांक बरें काम मेळ्ळ्या खातीर एकल्याचें बायोप्सी रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या खातीर दोगां जाणांचो जागो बरें आम्हाला विकोन गेल्ल्या खातीर एकल्याच्या कुटुंबांत आसले समस्या परिहार जाल्ल्या पासत एकल्याचें ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या खातीर एकल्याची सर्जरी बऱ्यान आनी सक्सेस जाल्ल्या खातीर 8 जाणांक बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर आनी 12 जाणांक तांणी मागलो विशेष उपकार फावो जाल्ल्या खातीर तीं देवाक अर्गां दितात देवाचो उपकार आठयतात. तर आमी देवाक अर्गां दिवया देवाचो उपकार आठोवया आमच्या हात वयर घालून आमी सांगात आमी गावया मोगाच्यानो हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजा हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू काळजा. मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त बावंडा बसत देवा लागीं आमी विश्वासान मागया. सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार आयक आमचे प्रार्थना येशू सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्ल्या आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळो कर आयक आमचे प्रार्थना येशू सर्वेस्परा पिडेस्तांची सेवा करच्यांक समर्पीत जाल्ल्या दाक्तेरांक नर्सांक आनी सेवाकांक पाव आयक आमचे प्रार्थना येशू सर्वेस्परा सकड पिडेस्तांक ताळणे आनी वायटांतली निवार आयक आमचे प्रार्थना येशू सर्वेस्परा तुज्या मनयऱ्यांनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची बरती बरी भलायकी आनी कुडी आत्म्याची घटाय दी आयक आमचे प्रार्थना येशू सर्गीच्या बापा आयच्या दिसा आमी आयकले आमच्या भाव भयणीची सत्य सवान जारी कर सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणयेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर आयक आमचे प्रार्थना येशू सर्गीच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विचारलेल्यांचे त्या सवा आमी तुका समर्पण दिता तुजी खुशी वयतर ती सर त्या सवान तूं जारी कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येशू मोगळा बापा गांवांत तशें बर गांवांत फावो तें काम नासतना कश्टांच्या सर तुज्या भुरग्यांची काकूत कर तांकां बरें काम फावो कर तांचें जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येशू दयाळा बापा पावो ती जिणये सांगाती मेळनासतना कश्टांच्या सर आमच्या युवक युवतींक तुजी दया दाखय तांकां बरी जिणये सांगातीन मेळोन बऱ्या कुटुंबात जिवीत जियोवचे देणे फावो कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येशू सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशें तेल्या सर काजारी जोड्यांची बिरमत पाव
तांच्या काजारी जिविताचे मोगाचे फळ भुरग्याचे तेणें तांकां फावो कर तांचो संतोष सडय आनी वाडय म्हूण आमी मागता आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या सर्वेस्परा परगांवांत वावुरचे आमच्या कुटुंबादारांक तुज्या पांयतळांत समर्पण करतना सकड वायट विघ्न अवघडांतले तांकां राखून व्हर तांच्या जिवितांत तांकां गरज असली सकड करपा बळ भलायकी बरेपण दी म्हूण मागता आयक आमचें प्रार्थना येसुम्या मुरये पिडेस्त तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक नमारणीये काकुतीचे माये नामान आमच्या जिवा अमृतानी बरवशा तुका आमी उलो मारताव आमी परदेशी येवेची बाळकां या तुकाच्या आंगवणांत आसता आस्कार उस्कार सोन आमी तुका आरोदान करता तो तूं आमचे शेकाये ते तुजे काकुचे दोळे आमचेर परदे आनी ह्या उपदेशा उपरांत तुजे सदैव पॉल जेजू आमकां दाखय ये दाळे ए मोगळे दुलोबी औंकारी सक्कड पिडेस्तांक त्रिएक देवाची मजत करपा लाभोवन दी म्हणून त्रिएक देवाची मजत तांचेर मागून त्रिएक देवाक मान करन स्तुती होगलाप करन आमी मागया महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुडका सोडवून दिवच्या आदाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा जायम घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा गुण करूंक तुवें कुशी वेली महिमा तुका देव पवित्र आत्मे आमच्या बुजोवन धरा कित्याक तूं आमचो सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय प्रार्थुया दयाळ बापा आत्मेच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कश्टांच्या तुज्या साकरा साकरणीचेर दायल दीस घाल तुवें रसल्ल्यांक तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर अशें पातकांतली नितळ जावन पिडेशिरेन लिंगून जावन वेगीं सदांनी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं सोमियाचे नवी आमचो आधार ताणे रचला सर्गाने संसार सर्वस्व तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो प्रार्थुया दयाळ सोमिया बाबार तांच्या बुजोवन धरा तुज्या मीत मेहनतलेली दयाळ आमी मागता पिडे शिडेन कोस्तांच्या तुज्या भुरग्यांचेर तांचे राखण बडवे सदांच शांत समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सूख समजणी आनी मानाभेद पयस करून एकामेका काळजात लावन बसून जिवंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टावरय सुदारून तुजे दयेन तांकां आपण बरी जाल्या म्हणून भोगोवन दी तूं दयाळ सोमी सदांच तांचे सांगता राव तांची आदली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिवन दी जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सरपददार देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिव आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां मैपासान आनी काकुळतीन वागूं धुलो बायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तुमकां तो दिव देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संसार सरपर्यंत आमचे संगत आसा तो तुमचे सवे रावून तुमचें संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमची राखण करूं देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या आशिसांक उजवाडान भरलें तो तुमचे तें आसचें सर वायट बसमून उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो दिंबेर तमी रवया मोगाच्या सक्रामेंतांतल्या जेजूक या घडये आमचे मदें आमी स्वागत करया आनी आमी गीत आमी गावया आराधन तुका बापा आराधन तुका
क्रिस्ता आराधन तुका बापा आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आमच्या त्रिये देवा आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आमच्या त्रिये देवा मोगन तुवे संसार सुंदर तो केलो मनशाक तुझे सगळ्या सोक ताचे अधीन दिलो मोगन तुवे संसार सुंदर तो केलो मनशाक तुझे सगळ्या सोक ताचे अधीन दिलो आराधन तुका बापा आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका बापा आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आमच्या त्रिये देवा आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आमच्या त्रिये देवा मुनिसावून संसाराक आयलो काळो दांडायलो कुर्सार मोरण सोडवण करून आमकां जीव दिलो मुनिसावून संसाराक आयलो काळो दांडायलो कुर्सार मोरण सोडवण करून आमकां जीव दिलो आराधन तुका बापा आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका बापा आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आमच्या त्रिये देवा आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आमच्या त्रिये देवा पवित्रात्म्या पाराक्लीता कुर्पे दातारा कुर्पेचो पावस आमचे शेण नितळ आमकां कर पवित्रात्म्या पाराक्लीता कुर्पे दातारा कुर्पेचो पावस आमचे शेण नितळ आमकां कर आराधन तुका बापा आराधन आमच्या हात आमी वयर उखलाली आमकां जनो त्रियेक देवाक आमी आराधन करिया नमान करिया आराधन तुका बापा आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आमच्या त्रिये देवा आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आमच्या त्रिये देवा आराधन तुका
त्रिएक देवा आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. मोगळाचीच परत या पवित्र साक्रामेंतांत तुझे हजरपण आमी बघता वळखता तुझे मुखार आमी साश्टांग नमस्कार आमी तुका करता आमच्या खालसा मनाचो मान आमी तुका दिता सुम्या कित्याक तूं आमचो त्रिएक देव आमचो बळवंत देव आमचो रक्षक आमचे खातीर परत ह्या पवित्र साक्रामेंतांत तुवें रावोंक खुशी वेल्याय तुजें दर्शन आमकां हर एक लेगीत तूं दिवन आसाय आमी तुका नमान करता आराधन करता स्तुती करता आमकां तुज्या पांयां तळा ह्या घडी आमी समर्पण करता सुम्या जेजो प्रत्येक जावन हांगासर तुजे मुखार सरपडलेल्या ह्या सक्कड भाव भयणीक समर्पण करताना प्रत्येक जावन परगांवांत वावरच्या भावंडांक तुज्या पांयां तळा समर्पण करता विविध माध्यमां मारिपात ह्या आराधनान वांटेली जावच्या हर एका भावंडांक तुज्या पांयां तळा समर्पण करता तुजी दयाळची दिश्ट तांचेर घाल सोम्या तुजी नदर तांचेर घाल सोम्या तुजी खाकूल तूं ह्या घडये तांच्या जिविता वाळय तूं आमचो सर्वेस्वर खरो देव रक्षक म्हणलें नाका बगू तांचे सांगात आसाय म्हणलें बगून नाका फावोका सोम्या आनी त्या मारिपात तुजी सडका सोडवण नाका लाभय तुजें बरेपण तांच्या जिवितान लाभय सोम्या तांच्या बगलेक तूं राव सोम्या आमचे सांगात ह्या आराधना वेळार राव सोम्या आनी तुजी तूं काकूल तूं तुजी सकत आमचे थंय वाळय सोम्या तुका आमी आराधन करता तुका आमी नमान करता तुका आमी महिमा दिता तुजी आमी स्तुती गायता तुका आमी किर्तना गायता सोम्या आनी त्या मारिपात तूं आमचो खरो देव बळवंत देव व्हरतो देव म्हणलें आमी तुका वळखून घेता सोम्या तुका जावं आराधन वैभव महिमा स्तुती आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Sumistami bashya magachano. आयच्या दिसाच्या वांजेलांत आमी आयकलें जेजून मोनो देवसार लागल्या त्या व्यक्तीक देवसार ताचे धांवडयलो ताका बरो केलो गूण केलो आनी तो वळू थंयसर आसलो तो लोक कितें म्हूण उद्गारलो इस्रायलांत असलें केन्नाय पळोवंक मेळिल्लें ना येदोळो आमच्या जिवितांत आमी पळयल्लें देखल्लें ना वो कोण वो खंय तावन आयला कितें आश्चर्य अद्भुतां कितें बरेपण ताचे तावन वालता मगचनो त्या देखून लोक हरिहरीनी ह्या सुम्याच्या ह्या देवाच्या फाटल्यान येवंक सुरू केलें कित्याक जेजू थंय तांणी बळवंत देवाक देखलें जेजू थंय दयाळेच्या देवाक तांणी देखलें जेजू थंय खाकुलतीच्या देवाक तांणी देखलें जेजू थंय बोगसणेच्या दाताराक तांणी देखलें जेजू थंय बरें करतल्या तांचे सांगात रावतल्या इम्मानुएलाक त्या देवाक तांणी देखलें मोगाचेनो आनी तो लोक जेजू सांगात रावोंक आशिल्लो जेजूक पळोवंक आशिल्लो जेजू कडेन उलोवंक आशिल्लो आनी हरिहरीनी जेजूच्या फाटल्यान तो वचोंक लागलो. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाचेनो हबक्कूक प्रवादी पोरण्या सोल्यांत अध्याय 3 वाक्य 19 म्हणटा सर्वेस्वर म्हजो देव म्हजें बोळ तो म्हजे पांय मेरुवाच्या पांया सारके सुडसुडीत करतलो आनी उंचायेक म्हजी पावलां दवरूंक लायतलो. मेरुवाच्या पांया बरी म्हजे पांय सुडसुडीत करतलो आनी म्हजी पावलां त्या उंचायेक व्हरून पावयतलो. आमच्या जिविताच्या उंचायेक व्हरून पावयतलो. आमचें जिवीत सुडसुडीत करतलो. आमचें जिवीत सोलोन व्हरतलो. आमच्या जिवितान बरें करतलो. आमचें बळ आमचे रक्षक वो म्हणून हबक्कूक प्रवादी परगट करता मोगाच्यान आनी तसो सोमी सोडवणदार तांणी परगट केल्लो हांगासर आमच्या मुखार आसा मोगाच्यानो. इसाया प्रवादी अध्याय 40 वाक्य 28 आनी 29 तेन्ना म्हणटा सर्वेस्वर सस्नाचो देव पृथ्वेचे शिमो ताणें रचल्यात तो थकाना तो दमाना ताच्या गिन्यानाचो ठाव घेवंक कोणूच साकाना. थकलेल्यांक तो सकत दिता बोळ नातलेल्यांक तो गटाय दिता. पळया थकलेल्यांक तो सकत दिता बोळ नातलेल्यांक गटाय दिता
आनी हर एकल्याचें जिवीत तो सोलोवन व्हरता, बरें करता. आनी असलो देव आमचे सांगात आसा मोगाचे न्हू. असलो बळवंत व्हरतो देव आमचे सांगात आसा मोगाचे न्हू. त्या देखून तूं इस्रायल परजेन त्या देवाक गायन केल्लें, त्या देवाची स्तुती केल्ली, त्या देवाक आपणाचो बळवंत देव म्हणून वळखून तांणी म्हणलीं उतरां. निर्गमन पुस्तक अध्याय 15 वाक्य 2. सर्वेस्पर म्हजें बोळ आनी म्हजें गायन, तो जालो म्हजी सोडवण, तो म्हजो देव ताका हांव वाखाणतां. म्हज्या पुर्वजांचो देव ताची ओडवीक हांव गायतां. त्या देखून आमी म्हणटा आमचो देव अब्रामाचो, आमचो देव इसाकाचो, आमचो देव जाकोबाचो, आमचो देव पुर्वजांचो, आमचो देव इम्मानुएल, मनीस जाल्लो देव, तो जिवो देव, खरो देव म्हणलें आमी वळखून घेता मोगाचें न्हू. जर तर ह्या बळवंत देवाक तुमी वळखातात, वो आमचो देव म्हणलें तुमी घेतात, त्या देवाक आराधन स्तुती करता जाल्यार म्हजें सांगाता ही उतरां एक घडी म्हणा मोगाचें न्हू. सर्वेस्पर म्हजें बोळ, सर्वेस्पर म्हजें बोळ आनी म्हजें गायन, आनी म्हजें गायन, तो जालो म्हजी सोडवण, तो जावन म्हजी सोडवण, तो म्हजो देव, तो म्हजो देव, ताका हांव वाखाणतां. ताका हांव वाखाणतां. म्हज्या पुर्वजांचो देव, म्हज्या पुर्वजांचो देव, ताची ओडवीक हांव गायतां. ताची वडवीक हांव परतून गायतां. आमच्या खालसान तावन वो बळवंत देव, व्हरतो देव म्हणलें वळखून त्या देवाक मान आराधन स्तुती कर. ही उतरां आमी सांगाता म्हणया. सर्वेस्पर म्हजो बोळ सर्वेस्पर म्हजें बोळ आनी म्हजें गायन, आनी म्हजें गायन, तो जालो म्हजी सोडवण, तो म्हजें सोडवण, तो म्हजो देव, तो म्हजो देव, ताका हांव वाखाणतां. ताका हांव वाखाणतां. म्हज्या पुर्वजांचो देव, म्हज्या पुर्वजांचो देव, ताची ओडवीक हांव गायतां. ताची वडवीक ताची हांव ओडवीक गायतां. हांव गायतां. ताची वडवीक हांव ताची गायतां. ओडवीक हांव गायतां. ताची वडवीक हांव ताची गायतां. ओडवीक हांव गायतां. ताची वडवीक हांव गायतां. एक घडी आमचे दोळे धांपया, आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया. असल्या वर्त्या देवा मुखार, बळवंत देवा मुखार आमी आसा. एक घडी आमकांत ताका मौनपणी आमी समर्पण करया. आमचे सुख दूख ताचे कडेन सांगया. आमचे कश्ट बेजाराई ताका आमी उसारया. आमचे जिविताचें ओजें ताच्या पांयां तळ आमी देवया. आमकांत ताका आमी समर्पण करया. जसो जो देव आसलो तो आसा आनी आसा ससनाच्या ससनाक. जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदां तोच जिवो देव आमचो देव, तो व्हरतो देव, बळवंत देव पातयेवया. एक घडी आमकांत ताच्या पांयां तळा समर्पण करया. एक घडी ताच्या कडेन आमी उलोवया. त्या देवाक आमी वळखताना त्या देवाक आराधन करून उबे रावन आमी गावया गीत केदो व्हरतो देव आमचो. संतोशान वळखून हाचे भायर दुसरो देव ना, तो एकलोच, तो नीज देव, खरो देव, तो व्हरतो देव म्हज्या सांगात आसचो, म्हजो इम्मानुएल म्हणलें वळखून त्या देवाची स्तुती कर, आराधन कर. आमी गावया मोगाचें न्हू. Kiedy vorto Devam so, kiedy vorto Devam so, kiedy vorto Devam so, kiedy vorto Devam so. Angolvena man canta, serge sonzar va canta, kiedy vorto Devam so. Angolvena man canta, serge sonzar va canta, kiedy vorto Devam so. Kiedy vorto Devam so, kiedy vorto Devam so. Angolvena man canta, serge sonzar va canta, kiedy vorto Devam so. Kiedy vorto Devam so,
che dovuto devanzo, 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 che dovuto devanzo. Amigavia, alleluia. 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 मोगळा जेजू तू आमचो व्हरतो देव, तू आमचो बळवंतो देव आमच्या सांगात आसचो, आमच्या सांगात रावचो, आमच्या सुखा दुखान वांटेले जावचो, आमचे जिवीत चलोवन वचो तुजचो म्हणलें ह्या घडी आमी वळखून घेता. आमच्या खालसा मनाचो मान नमान आराधन स्तुती आमी तुका ह्या घडी आमी समर्पण करता. आमचे जिवीत तुका आमी समर्पण करता. आमच्या जिविताचो केंद्र जावन तुका आमी घेता. आमच्या जिवितांच्या हर एक घडयो तुका आमी समर्पण करता. कित्याक आमचे जिवीत चलोवन वचचें तुवें, आमच्या जिविताचें हर एक बरेंपण वायट सगळें चलोवन वचचें तुवें सोम्या. तुजेर मातयेता, तुजेर विश्वास दवरता, तुका आमी समर्पण करता आमच्या आनी तुका आमी आराधन करता, स्तुती करता. तूं आमचो बळवंत देव म्हणलें आमी वळखून घेता आनी आमचें समर्पण संपूर्ण दरान तुका आमी करता. सोम्या तुका जावं आराधन महिमा मान होगळा स्तुती आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बुशी आमी मोगाच्यानो थोड्याच दिसा आदीं आमचे इंडियाचे क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप विन जालें. संभ्रम आमच्या देशान हांगासर पळयतल्यांचो आनी थंयसर खेळिल्ल्यांचोय त्या ग्रावंडार संभ्रम आनी जायते उलोवने तांच्या तोंडान जावन भायर पडलें. आनी इंडियाचो एक नवार्दीक खेळगडी विराट कोहली ताका मायक दवरलें तोंडा लागीं ताच्या आनी तो उलयतना ताच्या तोंडान जावन भायर पडलीं उतरां आनी देवाचें नांव ताणें कितलें पोटी काडलें ताच्या तोंडान जावन. आनी एक म्हणालो ताच्या जिवितांत हर एक दीस एकच बरी नाचलो, मुस्तबडी खेळोंक जावना, सारकें खेळोंक ताचे वरें साध्य जावना. तवळ सभा जाण ताच्या विशयान नेगेटीव उलोवंक लागले, वायट उलोवंक लागले, ताचें नांव पाड करूंक लागले. आनी तो म्हणटा देवान म्हाका सोडूना, देवान म्हाका कृपा दिल्या, देवान म्हाका खेळोंक बॉल दिला आनी म्हज्या जिवितान हांव कितेंय साधन केलां जाल्यार तें देवाच्या सक्तेन देवाच्या बळान तो म्हज्या सांगात रावला. सगळ्यांनी थोडे फावटी सांडला म्हणून म्हाका बगलें जाल्यार म्हज्या देवान म्हाका सांडून हांव म्हणालो मोगाच्यानो जावं बरो क्रिस्तांव भाव. पूण ताच्या तोंडान जावन म्हजें जिवीत म्हज्या जिवितान बरेंपण म्हज्या देवान म्हणून तो वळखून घेता आनी देवाचें नांव परगट करता. मोगाच्यानो आज आमी व्हडा संख्यान हांगासर आसा मोगाच्यानो. आमच्याय जिवितांत आमच्या देवान आमकां बरें केलां. आमचो देव बरो कसो देव, आमचें जिवीत चलोवन वचो देव मोगाच्यानो. त्या देखून आमी वांजेलांत आयकलें असली बरेंपण आमी येदोळ पळोवंक ना म्हणलो लोक. आनी जेजू फाटल्यान हारी हारीनी येवंक लागलो, जेजू फाटल्यान वचोंक लागलो. कित्याक त्या जेजू थंय तांणी एका गवळ्याक लेखलो. कित्याक गवळी नातल्या शेळयां बरें ते शिंपडलेले, आतां एक गवळी तांचें जिवीत चलोवन व्हरतलो तांच्या मुखार आसलो मोगाच्यानो. आमी पळयता लुका सवांजेल अध्याय 19 जाक्यो वाक्य 1 वाचलें जाल्यार तो पातकी लोकांनी ताका खेंडल्लें, लोकांनी ताका सांडल्लें, पातकी म्हणून वॉल आयिल्लें, ताचे लागीं कोणून तो उलयनातलें. जावंक पुरो ताचे भितर दूख बेजाराय देदेसपरपण आसलें. आनी त्या देखून जेजूक पळोवंक धांवता, त्या रुमडेच्या रुखाक सोडटा. जेजू म्हणटा जाकेवा सकला देव आज म्हाका तुमगेर येवन रावंक जाय. बेगीन देवलो, जेजूक भेटलो तो संतोष आनी ताचे जिवितांत जेजूचें बळ सकत सगळ्यांनी ताका सांडलें जावंक पुरो.
पण जेजून ताका जाणूना जेजू एक ती एक पाड उतर ताका मनाना उलयना बदलाक आईच्या दिसा या घराक सोडवण मेळ्ळी बाचावी मेळ्ळी म्हणालो जेजू समारियेची स्त्री जो सुवांजेला दे 4 वाक्य 1 तावन वाचता आमी ती पातकी स्त्री समाज तिका केंतली कोणाच्या मुखार ती पडा नाटली दनपरांचे उदाहरण वेतली आणि जेजू त्या आत्म्याक थान येयल्लो दनपराच्या वेळा थंय वेता स्त्रियेक भेटता तिचे लगे उलयता संभाषण चलयता आणि त्या एका घडये तिने मेस्सियाक जेजू थंय बगलो मेळ्ळो तिका तिच्या भितर संतोष दादोचपण बगलें सकडांनी सांडलें पण हांगासर आसा एकलो म्हजो मोग करतलो म्हजे कडेन उलयतलो म्हाका जाय म्हणटलो एकलो आसा म्हणून आणि तिने म्हणली उतरां क्रिस्त म्हणटा तो मागलोलो येता म्हणून हांवें जाणा तो येताच सक्कड सांगता आमकां सक्कड संगती आमकां सांगतलो तिने पात येयल्लें आणि आतां आयला आणि सक्कड तिचे विशयान ताणें सांगलें प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. तरीगून पोरण्यासोल्यान जपानिया प्रवादी पुस्तक असो अध्याय 3 वाक्य 17 म्हणटा सर्वेस्वर तुजो देव तुजे मदें आसा जैत दितलो जुजारी तो तुजे विशीं तो आनंद बरी जातलो आपल्या मोगान तो तुका नवी करतलो उत्सवाच्या दिसा संतोषतलो आनी उल्हासता तशें तो संतोषतलो आनी उल्हासतलो तुजो देव तुजे मदें आसा तुजो जुजारी म्हणटा तो तुजो मोग करतलो तुका नवें करतलो आनी तुजे सांगाता संतोषतलो तुजे खातीर तो संतोषतलो म्हणटा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. तरीगून तू सांग पावलान रोमाकारांक बरोवन अध्याय 8 वाक्या 35 तावन कितें म्हणटा कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगात हांव वेगळी करतलो कश्ट वा अडचणी आपाई वा तालवार मोर्न या सर्वांती ताणें आमचो मोग केला ताचे मारिपात आमी संपूर्ण जैत जोडटा ताणें आमचो मोग केला म्हज्या कश्टा वेळा दुखा वेळा बेजारा वेळा सोलोवण्या वेळा पडण्या वेळा हर एका घडये म्हज्या बगलेक रावला म्हजो मोग केला मोग करता म्हण ताणें सांगलां कित्याक ह्या सर्वाचेर संपूर्ण जैत आमी जोडटा कित्याक तो आसा आमकां जैत जोडून तो दिता आमचे सांगाता तो आसा मोगाचे न्हू तर असल्या देवाक आमी आराधन करया नमान करया मोगाचे न्हू स्तुती गावया कितलो बरो आमचो देव कितलो व्हरतो आमचो देव आमच्या सांगाता रावचो आमचें जिवीत चलोवन व्हरचो त्या देखून ह्या सगळ्या सृश्टे सांगाता पृथ्वे सांगाता रुखां झाडां सांगाता देवान रचलेल्या हर एका रचने सांगाता आमी रचनेचो कुरव जावन आसले मनशां आमच्या सगळ्या थाळ्यान काळजान मनान हातपायान सगळ्या आमच्या जिवितान ह्या रचणाराची ह्या बळवंत देवाची स्तुती करया सोडवून आमी उसारया गाजोवया ताचो मोग आमचे थंय कितलो व्हरतो म्हळ्यार आमी वळखून घेवया आनी त्या देवाक स्तुती आमी गावया सगळीं आमी उबी रावया परत ह्या सोडवणदाराची ह्या देवाची स्तुती करून आमी गावया गीत सगळी सृश्टी सोम्याची स्तुती गायता हें गीत आमी गावया सगळी सृष्टी सोम्याची स्तुती गायता 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 सुखनी सौदा 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 सोम्याची स्तुती गायता मोगाचे न्हू ते गुडे दोंगोर सोम्यान आसा गेल्ले सोम्याची स्तुती गायतात सोम्यान ती आसा गेल्ली ही पृथ्वी रूख झाडां सोम्याची स्तुती गायतात रचणाराची स्तुती गायतात आमकां ह्या रचनेचो कुरव जावन रचला केदें व्हरतें बाग केदें व्हरतें आमचें बाग तर त्या रचणाराक ह्या सृश्टे सांगाता मेळोवन आमी गावया स्तुती करया मोगाचे न्हू
घोडे दोंगर सोम्याची स्तुती गायता 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 रूख जळा 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 सोम्याची स्तुती गायता सोम्यान केल्ली पृथ्वी सोम्याची स्तुती गायता जाल्यार ह्या सृश्टेचो कुरो हांव आमी सगळ्यां सांगाता एकठांय जावन सोम्याची स्तुती करया थाळयो पेटून आमच्या सोम्याची स्तुती करया नाचोन गावया सोम्याची स्तुती आनी त्या रचणाराक सोम्याक आमच्या काळजांत लावन स्तुती करन आमी गावया मोगाचे न्हू एकठांय जावन सोम्याची स्तुती करया 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 ताळयो पेटून 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 सोम्याची स्तुती करया नाचून गावून 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 सोम्याची स्तुती करया स्तुती करया सोम्याची हालेलुया स्तुती करया सोम्याची हालेलुया स्तुती करया सोम्याची हालेलुया स्तुती करया सोम्याची हालेलुया 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 Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 बसया आमी मोगाचेनो दोग इश्ट बरें नासले मोगाचेनो कई वेताना सांगाता वावर सांगाता बरें नासले एक पटी पळयतना दोगी विंगड विंगड उलोवन येना तांचे मदें मानस्ताप आनी एक दीस एक इश्ट तांच्या मदलो दोगां मदलो एकलो येवन म्हजे कडेन उलोवंक लागलो उलयतना ताणें म्हणलीं उतरां अशीं ताणें म्हाका घात केलो ताणें म्हजो फायदो उठयलो ताणें म्हजो मोग समजोवंक चुकलो आनी त्या देखून म्हाका ताणें घात केलो पूण म्हाका राग ना तो म्हणालो पूण म्हाका राग ना मोसोर ना तो बरो जावं दी हांव ताचे खातीर मागतां पूण म्हाका ताचे कडेन उलोवंक नाका ताचे कडेन परत लागीं येवंक नाका कित्याक हांव ताचेर पात येयल्लो ताचेर हांवें विश्वास दवरलो ताणें म्हजो विश्वास घात केलो म्हणालो मोगाचेनो आमच्या संवसारी जिवितांत आमी पातयेल्लीं आमी मोग करची कोणीय आमकां एक विश्वासघात करते जाल्यार आमकां दुखता आमकां बेजाराय जाता आमच्या काळजाक गायी जाता मोगाचेनो पूण देव ताचो मोग निरंतरी म्हजे थंय आनी तुजे थंय वाळून आसा म्हाका आनी तुका इतलें बरें करता आनी तो सदांच इतलो विश्वासी तुजे थंय म्हजे थंय तर हांव आनी तूं ह्या देवाक घात करतना आमी अविश्वासी जाताना आमी पाता करतना ह्या देवाक आमी दुखयताना ताच्या काळजाक गायी जायनागी ताका बेजाराई जायनागी ताका ही दुखानागी मोगाचेनो इस्रायल परजा त्या इजिप्ताच्या गुलामपणान आसले तांचे रुदान दूख कश्ट पळयले तांकां बसयलेल्या गांवाक आपोवन व्हरूंक भायर हाडलें
त्या वाटेर सोलोवन व्हेलें पूण ती पर्जा देवाक घात करता, देवाक दुखयता, देवातान पयस वेता, भांगराचें वास्त्र घेवन वो आमचो देव म्हूण नाचता. पूण देवाक दुखलें, गायी जाली, देवाकी राग येयलो. पूण आपणाची पर्जा, म्हजी पर्जा हांव तांकां बक्षितां, हांव म्हजी दया काकुल्त तांकां दाखयतां, म्हजी काकुल्त वाळयतां. देव म्हणटा म्हणालो मोगाचें न्हू, देवाची काकुल्त, देवाची दया अगणित मोगाचें आमच्या एकल्यातय. ताणें आमचो मोग केल्ल्यान, ताणें आमचो काकुल्त केल्ल्यान आज आमी हांगासर आसा हांव मोगाचें न्हू. आनी त्या खातीरच तो मनीस जावन ह्या संवसाराक आयिल्लो मोगाचें न्हू. जुवांव वांजेल अध्याय 1 वाक्य 10 आनी 11 अशें म्हणटा, तो संवसारांत आसुल्लो पूण तशेंच मारिपा जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना. तो आपल्या मदें आयलो आनी ताचेच पर्जेन ताका घेतलो ना. पूण आपणाक स्विकार केल्या सोमेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचें हक्क ताणें दिलें. त्याच लोकां मदें आयलो, ताणें रसल्या ताका वळखूं ना, तांचेच मदें रावलो, ताका तांणी गण्य केलें ना. पूण विश्वास दवरलेल्यांक ताणें बरें केलें मोगाचें न्हू. आज आमी मस्त बडी देवाक अविश्वासी जाल्या, देवाक आमी अविधेय जाल्या, देवातान आमी पयस सरता, देवाचो मोग साकरलें, त्या मोगाक ऋणय जावन जियोंक आमी सुकता मोगाचें न्हू. आज देवा कडेन बक्षान आमी मागया. एक घडी आमी दोळे धांबया, सकाळां आमचे दोनी हात आमच्या उस्क्याचेर आमी उदारे दवरया. देवाची काकुल्त आमच्या जिविता वालचे खातीर मागया. सिराकाचो ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 25 तावन आमकां पाताक रडोवंक उलो दिता. ती उतरां वाचता, आमची कन्न घेवया. एक घडी आमची पाताक आमी रडया. देवाच्या विरोध केल्ल्याक, अस्कत जाल्ल्याक, देवाक अविश्वासी जाल्ल्याक, देवाच्या काळजाक गायी केल्ल्या खातीर आज आमी दूख पावया. तसो सर्वेस्वर देव आमकां आपयता ताचे सरसी. ही उतरां अशीं येतात, सर्वेस्वराशी परतून ये आनी तुजें पाताक सोडू. ताचे मुखार विनंती कर, तुजे अपराध उणे कर. बोव वर्त्या देवाशी परतून ये, वायटाक पाड कर आनी सगळ्या खोटेपणाचो द्वेश कर. आमी जिवंत आसतना बोव वर्त्या देवाची स्तुती करिना जाल्यार पाताळांत ताची स्तुती करूंक कोणाच्यान जायत? जशें अस्तित्वांत नासलेल्या मनशाच्यान ताची स्तुती करूंक जायना, तशें मेल्ल्या मनशांच्यांनी जायना. जिवंत आनी भलायकेन आसलेल्या मनशान मात्र सर्वेस्वराची स्तुती करूंक जाता. सर्वेस्वराशी परतून येतेल्या मनशांतय कितली व्हड ताची काकुळत, कितलें व्हड ताचें बोगसाणें. कित्याक सगळें करूंक मनशांच्यान जायना, कारण कोणूच मनशाबत आमार न्हय. सुर्याप्राच परजळीत कितें आसा तरी ताका ग्रहण लागता. तेच परी रक्तामाचो जो मनीस वायटच चिंता. सर्वेस्वर ऊंच आकाशाच्या दळबारांचेर दोळो दवरता, पूण सगळीं मनशां फकत धूळ आनी गोबोर. वै मोगाच्या भावा आनी भयणी, आमी धूळ आनी गोबोर. त्या देखून सर्वेस्वराशी परतून या, आमच्या पाताक आमी रडया. आनी सिराकाचो ग्रंथ म्हणटा, कितली व्हड ताची काकुळत, कितलें व्हड ताचें बोगसाणें. तर ही काकुळत, हें बोगसाणें आतां आमी ताचे तावन अनुभव करया. आमकां ताच्या पांयां तळा समर्पण करया. आमचें उणेपण अस्कत गाय आमकां बक्षी म्हणून ह्या घडये ताचे कडेन आमी मागया मोगाचें न्हू. ह्या घडये पवित्र उदक आमचें शेणायतना आमच्या हर एक पाताक धुवन वचून दी. आमी नितळ जावया, नितळाय आमच्या थंय वाळोवन दी म्हणून ह्या घडये आमी विशेश तरान मागया मोगाचें न्हू. काकुत मुझी कर देवा, काकुती सो तू सागो. अपराध मुझे दूर काणी तर माकाक हिमा प्रासर दवक. काकुत मुझी कर देवा, काकुती सो तू सागो. अपराध मुझे दूर काणी तर माकाक
हिमप्रसाद 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 सोमेस्तमी बसया मगचनो मिलार मंगळूर मिलार फिरगजेंत मुझे एक मोगाचें कुटाम आसा मगाचनो ददलो 12 वर्सां परगांवांत आसलो परगांवांत वावर करतलो हांगासर भुरगीं पतीन गांवांत आसली रजेर येतलो वर्साक एबडी पूण केदाळाई मनशां आसलें म्हाका परगांवांत रावूंक नाका फादर म्हाका परगांवांत काम करूंक नाका म्हजें कुटाम जाय भुरगीं जाय सांगाता रावूंक जाय पूण कितें करचें दुसरी वाट ना भुरग्यांच्या शिकपा खातीर भुरग्यांच्या फुडारा खातीर कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर आमी वावर करी जायच फादर दुसरी वाट ना हर एक पटी रडतलो आनी रजा मुग्दून परत परगांवाक वेतलो भुरग्यांचें शिकप संपलें भुरगीं तांच्या पांयार उबें रावलीं आतां काम सोडलां गांवाक आयला कुटुंबा सांगातात आसा मोगाच्यानो आमी कित्याक हें घडी सांगलें गे म्हळ्यार थोडे बडी परगांवांत आसल्ल्यांची बोगणां आमकां समजनात आमी चिंता तांकां सुलाभ आनी तांकां पयशे सुलाभेन मेळटात आनी ती आमकां धाडटात आमी गांवांत थोडे बडे पयशे गरजेता आरामेर संतोशान आमी आसा पूण आमी चिंत भावना परगांवांत कश्ट जातात वावर करतात कामाची थोडी बडी भद्रती ना त्या वावरा तळार भद्रती ना थोडे बडी कश्ट दूख बेजाराय कोणा कडेन उसारचें सांगचें तें तांकां ना तांचे रडणे तांची दुखां ती गुपीत वाळची पळोवंक कोणी ना मोगाच्यानो त्या देखून आज ह्या परगांवांत वावुरतल्या आमच्या भावंडां खातीर परगांवांत वावून कुटुंबाची जतन करतल्या भुरग्या बळांची जतन करतल्या ह्या भावंडां खातीर आज आमी विशेश तरान हांगासर मागोवंक ह्या घडये आशेत हांव मोगाच्यानो तांचे खातीर त्या मरिपात सोमयाची सुडका सोडवून तांच्या जिवितान वाळचे खातीर मोगाच्यानो कित्याक आमचो देव तसलो आमचो देव बरो कसो देव तांचे जिवितांत बरें करून दी तांकां सदांच राखून दी सांबाळून दी तांची जतन करून दी म्हणून आज आमी विशेश तरान तांचे खातीर मागता ते देवाचेर पातयेवन थंयसर वावर करतना आमी देवाचेर आमी पातयेवया ह्या भावंडांक तेचो सोमयाच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया मोगाचेनो देव तांकां आज खंडीत थोडी हांगासर आसात परगांवांत रजेर आयिल्लीं आनी प्रत्येक जाण परगांवांत आसलीं ह्या माध्यमा मारिपात ह्या आराधनांत वांटेली जाताना ती पळोवन आसतना खंडीत आमचें मागणें तांकां पावलां आमी तांचे खातीर मागलां म्हणलें तांकां भोगतलें आनी तांकां संतोश दादूसपण जातलो मोगाचेनो ती देवाचेर पातयेवन वावर करनासात आमी देवाचेर पातयेवया आनी तांचे खातीर आज आमी विशेष तरान मागया मोगाचेनो सिराकसो ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 3 तावन आमी वाचतना अशें म्हणटा तुवें तुजे दीस सुखान सोंपोवच्या खातीर ताका वेंग मार आनी ताका साणी नाका जे सगळें तुजेर येता ताचो स्विकार कर तुज्या कश्टांत सोंसणीक जा कित्याक भांगार उज्यान घालून तपासतात आनी देवाक मानवातल्या मनशाक कश्टाच्या आकट्यांत ताचेर विश्वास दवर आनी तो तुका पावतलो नीट वाटेन चल आनी ताचेर बरवसो दवर सर्वेस्वराक भियेतल्यानो ताचे काकुलतीचेर बरवसो दवरा तुमी पोडाणा जावच्याक वांगडी वाट धरिनाकात सर्वेस्वराक भियेतल्यानो ताचेर विश्वास दवरा आमची भावंडां ह्यात देवाचेर विश्वास दवरून त्या कश्टां आकट्या मदें तांचें जिवीत परगांवांत सारून आसतना आज आमी तांचे खातीर मागया परगांवांत वावुरच्या आमच्या कुटुंबादारां खातीर आमच्या बिरगसकारां खातीर आमच्या मोगाच्या भावा भयणी खातीर आज आमी विशेष तरान मागया गांवांत जावन पयस आसल्या जावं बरें शिकतात थोडीं काम करतात सेवा दितात वावुरतात हर एका भावंडा खातीर आमी मागचें आमचें कर्तव्य आज आमी तांचे खातीर मागया म्हजी एक विनंती परगांवांत हांव रजेर गांवाक आयिल्लीं कोणीय हांगा आसात जाल्यार तुमी उठोवन एक घडी मुखार येयचे हांगासर आल्तारी मुखार तुमी दिंबयेर पडाचे कित्याक तुमी परगांवांत आसलेल्या सगळ्यांचे प्रतिनिधी हांगासर आमी तांच्या सगळ्यां खातीर मागतना विशेष तरान तुमचे खातीर आमी मागता कोणी रजेर परगांवांत हांव आयिल्लीं आज हांगासर नोवेनाक आयिल्ल्यान जाल्यार लस करनाकात दक्ष नाकात मागणें बोळ आमचें सकत कोणीय आसा जाल्यार हांगा मुखार या आल्तारी मुखार आमी तुमचे खातीर विशेष तरान मागता तुमचे खातीर तुमच्या कुटुंबा खातीर मागता आसतना प्रत्येक जावन परगांवांत आसलेल्या भावंडांचे तुमी प्रतिनिधी
आमी तुमच्या खातीर मागता हांगासर हालतरी मुखार येवन दिबेर पडा. आमी उरलीं सगळां उबें रावया, दोळे आमी दांबया, आमचे हात ह्या बावंडांत आमी उबान धरया. आमचे हात हांचेर मात न्ही मोगाच्या न्हू, परगांवांत वावुरतल्या हर एकल्या आमच्या मोगाच्या मनशांत, आमच्या भावंडांत, आमच्या बिरगजगारांत आमी तांचे खातीर मागचें. कित्याक तितलें सुलभायचें जिवीत न्ही, कश्टांचें जिवीत, कश्टांचें जिवीत तें. सुमी तांकां राखून दी, सांबाळून दी, तांच्या वावराची भद्रती दिवन दी, बोळ भलायकी तांकां दिवन दी. आनी प्रत्येक जावन परगांवांत हांव रजेर ही बावंडां हांगासर आसात, ह्या बावंडांक सुमी बरी भलायकी, मतीक समाधान सुंदर बेसांवान दिवन दी, आशिर्वादान दिवन दी. तांचे रजे सांबाळून फाटी वेताना तांचे पॉयंट सुगाम करून दी आनी परत तांकां वावर करून ह्या बावंडांकी करपा सुमी दिता दिवं म्हूण आज आमी मागता आसतना परगांवांत आसलेल्या बावंडां खातीर, तांच्या कुटुंबा खातीर, तांच्या मोगाच्या मनशां खातीर आमी विशेश तरान मागया. वो हात आज आमी उबान धरला तांचे थंय मोगाचे न्हू, तांचे थंय. आनी ही बावंडां परगांवांत आसलेल्या सगळ्या बावंडांचे प्रतिनिधी जावन सोमियाच्या पांयां तळा आसात मोगाचे न्हू. हांचे खातीर आमी मागतना सगळ्यां खातीर आमी मागया. सोमियाची सकत करपा, पवित्रत्म्याची करपा ह्या बावंडांत परगांवांत वावुरतल्या हर एका बावंडांत तांणी वावर करच्या त्या सुवातेचेर, तांच्या वावराच्या थळाचेर वाळोवन दी. आनी सोमी तांकां शाबीत आनी सोबीत तरां राखून दी, तांची जतन करून दी, तांकां बोळ भलायकी दिवन दी, तांच्या मोतीक सूख संतोश दिवन दी, तांची दुखां सोमी पुसून काडून दी आनी हर एका घडये तांच्या बगलेक रावून दी. म्हणून ह्या घडी आमी सगळ बावंडां खातीर आमी मागया. पवित्रत्म्याक उलो मारया मोगाच्या न्हू. तुझे जरी म्हाका येवं दी सोम्या, मोगळा सोम्या, तुझे जरी या बावंडांक तुज्या पांयां तळा पातयेन वावरतान समर्पण करता. सोम्या, तुवें म्हळां मागा आनी तुमी घेतलेले आज आमी मागता पातयेन वाडा बावरतान मागता. सोम्या, ही बावंडां परगांवांत काम करतात, वावुरतात, कश्टातात, तांचे खातीर मात्र न्ही, कुटुंबा खातीर, तांच्या हाताखाल आसलेल्या खातीर ती काम करतात, वावुरतात. सोम्या, तांचेर आशिर्वाद वत, तांकां बोळ भलायकी दी, मोतीक समाधान संतोष दी. हर एका दिसा हर एका घडये तांची जतन कर, तांच्या बगलेक एक बळवंत शिपाय बरी राव. सोम्या, सकड वायटा विघ्न अवघडांतले तांकां सांबाळून व्हर, तांच्या वावराची भद्रती दी आनी त्या मरी बाद तांच्या कुटुंबाची जतन करता येतो, तांच्या मोगाच्या मनशांची जतन करताय. सोम्या, तरी आज विशेष देणी, विशेष सकत, विशेष करपा परगांवांत वावरच्या हर एका बावंडांत ते वाळय. सोम्या, तुज्या मोगान तांचे काळजां भर, तुझ्या मोगान तांचे काळजां भर. तूं तांचे सांगात आसाय ती एकसुरी न्ही, तूं तांच्या बगलेक आसाय म्हणल्यार बगूंक तांकां दी. सोम्या, दी. सोम्या, तांचे सांगात राव, तांचे सांगात राव, तांकां दैर दी, बॉल दी, कुरपा दी, तुज्या बेसांवांनी तांकां बस. सोम्या, टच लॉर्ड जीसस, टच देम, bless them abundantly, be with them Lord Jesus, guide them, Lord Jesus, touch them, bless them Lord, shower your Holy Spirit on them, be with them Lord Jesus, be with them, anoint them Lord Jesus, touch them, touch with your mighty power Lord Jesus, bless them with good health, peace of mind, happiness, be with them Lord Jesus, be with them Lord Jesus, bless them Lord Jesus, bless them Lord Jesus, bless them Lord Jesus. Thank you Lord Jesus, praise you Lord Jesus, we adore you Lord Jesus, thank you. Argan tuka somyanchizo, hoglap tuka somyanchizo, naman tuka somyanchizo. Thank you Lord Jesus, thank you Jesus, praise you Lord Jesus, thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus, thank you Jesus, praise you Lord Jesus. तुम्ही उठचे पाठीवेचे मोगाचेनो आतां आमी तेला येता, तेलावनी हांगासर चलोवन वता. सामुएलाचें पयलें पुस्तक अध्याय 10 वाक्य 1 अशें म्हणटा, सामुएल साऊलाचे तकलेर तेल वता आनी म्हणटा, सर्वेस्परान तुका आपले परजे इस्रायलाचो फुडारी कसो अभिषेक केला. तेल वतलें सामुएलान साऊलाच्या तकलेचेर, पूण तो कितें म्हणटा, सर्वेस्परान तुका आपल्या परजे इस्रायलाचो फुडारी कसो अभिषेक केला. त्या देखून आमी ह्या जाग तेला येतना आमी न्ही, बगार देव तुमकां सोमी तुमकां तेला येता आपोरता आनी तो अभिषेक करता, ताचे आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या जिविताचेर वाळयता. मोगाच्यानो त्या बोगणांनी आमी मुखार येवया, ही तेलावणी आमी घेवया आनी त्या मारी पात सोमयाचे अभिषेक आमच्या कुडीचेर जाता आसतना आमच्या कुडीन आमच्या जिवितान आशिर्वादां बरेपण वाळोवन दी म्हणून ह्या घडी आमी विशेष तरान मागया. मोगाच्यानो आनी पवित्रत्म्याक उलो मारया. पवित्रत्म्याची सकत करपा आमच्या कुडींत ह्या तेलाची मागणी जाताना वाळोवन दी म्हणून आता आमी विशेष तरान मागया.
आत्म्या पवित्रात्म्या दैविक आत्म्या देवोन तू ये आत्म्या पवित्रात्म्या दैविक आत्म्या देवोन तू ये आत्म्या पवित्रात्म्या दैविक आत्म्या देवोन तू ये काळीस मुझे तैयार आसा मौन है मुझे तैयार आसा काळीस मुझे तैयार आसा मौन है मुझे तैयार आसा काळजाचे दार उक्ते आसा येण्याक तुझ्या राखून आसा काळजाचे दार उक्ते आसा येण्याक तुझ्या राखून आसा आत्म्या पवित्रात्म्या दैविक आत्म्या देवोन तू ये आत्म्या पवित्रात्म्या दैविक आत्म्या देवोन तू ये आत्म्या पवित्रात्म्या दैविक आत्म्या देवोन तू ये Gnanovi korum tui Chintap nove korum tui Bognanovi korum tui Chintap nove korum tui Kalok muzo daunam tui जीवित उजवाडा भरून तू ये काळोख मुजो धावडाव तू ये जीवित उजवाडा भरून तू ये आत्म्या पवित्रात्म्या दैविक आत्म्या देवोन तू ये आत्म्या पवित्रात्म्या दैविक आत्म्या देवोन तू ये आत्म्या पवित्रात्म्या दैविक आत्म्या देवोन तू ये Kurpen tuja boron tui Mogan tuja boron tui Kurpen tuja boron tui Mogan tuja boron tui Zanvayen tuja boron tui Daatara रावोन तू ये जानवायेन तुझ्या भरून तू ये देण्या दातारा रावोन तू ये
आत्म्या पवित्रात्म्या दैविकात्म्या देवोन तू ये आत्म्या पवित्रात्म्या दैविकात्म्या देवोन तू ये आत्म्या पवित्रात्म्या दैविकात्म्या देवोन तू ये आत्म्या पवित्रात्म्या दैविकात्म्या देवोन तू ये आत्म्या पवित्रात्म्या दैविकात्म्या देवोन तू ये आत्म्या पवित्रात्म्या दैविकात्म्या देवोन तू ये आत्म्या पवित्रात्म्या दैविकात्म्या देवोन तू ये Alleluia, 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 Alleluia. सुमीच तमी दिंबीर पडया मोगाचनो सुमयाचे आशिर्वाद आमी घेवंक वेता एक घडी भर आमची मागणी ते सवां कितें आसात जे कितें घेवन हांगासर परत आयल्या समर्पण करया सुमयेच्या पांयतळा सुमयेचें बेसांव आमकां लाभता आमी मागलेल्यांचेर हर एकल्याचे ती बेसांवां वालतात त्या पातयेन भोंवरतान ह्या घडये परत एक घडी भर आमी मागया मोगाचनो आमच्या कुटुंबा खातीर विशेश तरान आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका सांद्या खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर ह्या घडी आमी विशेष तरान मागया कुटुंबांतल्या हर एका सांद्याक सुमयेच्या पांयतळ आमी समर्पण करया गांवांत तशें पर गांवांत आसलीं भुरगीं बाळां युवजनां मलगडी प्रायवंतां पिडेस्त भावंडां विशेष तरान तांचे खातीर आमी मागया मोगाचनो आमची एक भयण ल्हान पुलवाड्यांतल्या आस्पत्रेंत आसा ऑपरेशन कालचे पोर जालां तिका तिणें मागोवंक परत सांगलां तिचे खातीर मागया आमच्या कुटुंबांतलीं जिंगून आस्पत्रेंत आसा तांचे खातीर आमी मागया सुमयेची सकत करपा विशेष तरान तांच्या कुडीन वालच्या खातीर तांकां बरेंपण लाभचे खातीर हांगासर सभा जाणां तुमी त्या सावां मागणी घेवन येता तुमच्या काळजाचें दूख हांगासर उसारूंक येता त्या पून थळार बरेंपण लाभता आमकां त्या पद्दतीन परत सुमया कडेन समर्पण करया सुमयेचें काळीज कणवळ्यान भरिल्लें बिरमोतीन भरिल्लें पळयता आमकां दिता बरें करता पातयेवया समर्पण करया मागया आनी ताचे आशिर्वाद जोडूंक आमी तयार जावन गावया गीत ह्या देवळा साक्रामेंतांक मान करूया पूर्विल्या त्या रूपा बदला नव्या रीती आदाय सोलवण भेचा असत विश्व्या भावार्थाचे बोलिया जशे बापा तशेच पुता उल्हासानी स्तुतीचा पदवी महिमा ससा ससना एका स्थान्यान हर्षिता तुका दोगांच्या
प्रार्थुया. येसू मिया जेजू क्रिस्ता ह्या पवित्र सक्रामेंताकाल तुझ्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडण्याचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र विस्तारांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेता आनी राज करताय सस्नाच्या सस्ना. देवान आजच्या दिसा आमकां केल्ल्या सर बरेपणाक ताची स्तुती गावन अर्गां दिवन आमी फुडें सरया. अर्गां दितलो सोमियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सोमियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. तुका स्वागत करतलो काळज तुका घेतलो. तुका स्वागत करतलो काळज तुका घेतलो. तुमचो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सोमियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सोमियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. मोगाळ पुता सोवे हांव पार मोरी आशिर्वादी आमकां. क्रिस्ताचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे